कचऱ्याचो समस्या सोडोवपा खातीर कोमुन्नदी तर्फे जेन्ना आमची कमिटी आयली तेन्ना पंचायतीन आमचे कडेन एप्लिकेशन धाडलें की अर्जंटली हो कचऱ्या खातीर आमकां जागो जाय. जागो दिवपाची पावर्स कोमुन्नदीक ना. सगळ्या कोमुन्नदीचो हेड जो आसा तो गव्हर्मेंट, म्हणजे आतां चीफ पयलीं गव्हर्नर आशिल्लो, आतां ती सगळी पावर चीफ मिनिस्टराक गेली. कोमुन्नदीचो जमीन कोणाच्यानूच डोनेट करून नजो किंवा कमिटीच्यान डोनेट करून. ह्या खातीर आमी पंचायतीन जेन्ना NOC मागली की हे जमीन ते घेतात तांकां जाय म्हणून, आमी तांकां NOC दिल्या आनी तांकां रिक्वेस्ट केलां की हे तुमी तुमचो प्रोजेक्ट पयलीं चालू करा आनी इन द मेन टायम ही एक्वायर करपाक ज्यो कितें गव्हर्मेंटान कारण हे एप्रुवल फक्त कमिटी NOC दिवंक शकता. एप्रुवल बाकीचे जे सगळे फॉर्मालिटी आसा त्यो गव्हर्मेंटान, आमच्या वयर एडमिनिस्ट्रेटर आसा, एडमिनिस्ट्रेटराच्या वयर रेव्हेन्यू सेक्रेटरी आनी ताचे वयर मागीर गव्हर्नर, अशी ही लायन आसा. तांचे सगळ्यांचे एप्रुवल मेळटकच हो जमीन फुल्ली पंचायतीच्या ताब्यांत वतली. आतां ही जी दिल्या NOC तातूंत हें काम चालू जालां, सगळें काम तांणी केलां आनी आमी हरकत ना हरकत दाखलो दिला. आतां उरलेलें जें आसा फुडें, कारण इट इज गव्हर्मेंट टू गव्हर्मेंट, शेवटी ही जी जमीन आसा ताजेर वयर हेड गव्हर्मेंटच आसा. आमी कोमुन्नदीन फक्त रिकमेंड करूंक शकता आनी आमी फक्त रिकमेंड केलां. आनी ही फॅसिलिटी उसगांवांक जाय आशिल्ली. केदे व्हडलें उसगांव आसा तातूंत चडसो जागो कोमुन्नदीचो आसा आनी ह्या कोमुन्नदींत असंख्य लोक आतां रावल्या आनी त्या लोकांक सगळ्यांक हें हाजो कचऱ्याची समस्या वाडत चल्ल्या दिसान दीस. आनी हो प्लांट जाल्ल्यान म्हाका दिसता उसगांवान थोड्याच दिसांनी कचरो कमी जायत वतलो आनी उसगांव कचरा मुक्त जातलें. खातीर गोंय सरकारचे मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत तशेंच आमचे आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणे आनी पंचायत मिनिस्टर माविन गुदीन आनी आमच्या मदीं हांगासर उसगांव कोमुन्नदीचे प्रेसिडेंट आसा, तेंच्या पयल्यान पयलें हांव अभिनंदन करतां. तेंचे पयलींच उपकार आठयता की तेंच्यांनी आमकां ह्यो फॅसिलिटी करपाक आमकां प्राधान्य दिलें. त्याच बरोबर हेचो सगळो जर मास्टर मायंड जर कोण म्हटलेशें जाता जाल्यार आमचे डेप्युटी डायरेक्टर सावथ गोवचे श्री प्रसिद्ध नायक हेंच्यांनी आमकां वेळोवेळी मार्गदर्शन केलें. ह्या संबंदी हो युनिट स्टार्ट करपा संबंदी तेंच्यांनी आमकां डिटेल सगळें तेजें पळय हें जें आसा पळय तें कसो फायदेशीर आसा आनी कसो हे नेगेटीव आसा हे सगळे संबंदी तेंच्यांनी वेगवेगळ्या जे जाणकारांक आफोवन हाडून तेंच्यांनी आमकां तेजें प्रशिक्षण दिलें, आमकां तेजें सजमायलें आनी त्या नंतर आमी हो हात घातलो. आतां हो हात जेन्ना घातलो हें जेन्ना करपा खातीर फाटल्यान जेन्ना सगळें आमच्या कडेन आसलें पूण आमच्या कडेन जमीन नासली. बाब तुषार उजगांवकर हेंच्यांनी सांगलें की तुमी जर पंचायत जर करता जाल्यार आमी तुमकां जमीन दिता म्हणून. आनी तेंच्यांनी एका फटकाऱ्या दिवशी म्हणटा ते भशेन ताबडतोब डिसिजन घेतलें आनी ती 78/78 म्हणजे 6,000 समथींग वयर आसा जमीन ही तेंच्यांनी आमकां दिली, डोनेट केली आनी सांगलें की तुमी गांवच्या खातीर जें काम करता तें बरें करता तेन्ना आमी तुमकां ही जमीन दिता म्हणून. आनी ताका लागून हो जो प्रोजेक्ट जो आसा हो ह्या जमनीचेर उबो रावंक पावलो. दुसरी गोश्ट म्हणजे ह्या प्रोजेक्टाक जवळ जवळ 1,70,00,000 रुपया खर्च जाल्ले आसा. एक म्हणजे लिबरेशन हेच्या सकयल आमकां 50 लाख दिल्या, तितून हे इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणजे आमचे हे जे आमचे कंपाऊंड आनी ते जे शेड जी आसा ती उबी जाली आनी हे जे बाकीचे जे पयशे आसा तितून हो MRA फॅसिलिटीज आनी दुसरी गोश्ट म्हणजे आमचे ते लोकांक रावपा खातीर लेबरांक लावपा खातीर थंय आमी तांकां ती सोय केल्ली आसा. एकंदर हो प्रोजेक्ट जो आसा हो प्रोजेक्टाचें सांगपाचें म्हणजे म्हाका दिसता तरी फोंड्या तालुक्यान तरी आमचो हो पयलो प्रोजेक्ट आसा. हांव म्हाज्या मेंबरांचें सगळ्यांचें अभिनंदन करतां. पयलींच्या मेंबरांची जे बॉडी आयली तेंचें अभिनंदन करतां आनी आतांचे जे मेंबर आहा तेंचें अभिनंदन करतां की तेंच्यांनी ज्या वेळार हो जेन्ना फुडें जेन्ना करपाचो आमी जेन्ना फुडें जेन्ना पावल घातलें तेन्ना प्रत्येकानी सपोर्ट करून हो प्रोजेक्ट आयज तयार जाल्लो आसा.